चे इमोशनल अटॅचमेंट्स किंवा इमोशनल अंडरस्टँडिंग आणि रिलेशनशिप डायनॅमिक्स हो एक व्हडलो शब्द आसा आणि म्हाका दिसता तुम्ही ह्या विशयाकडे टच करप खूप महत्वाचें कारण हो आमी बरेचशे फावटी निग्लेक्ट करता किंवा हो आमी काउंटच करना आमी बाकीचे कितक्यांक न्हिदता कितक्यांक उठता हें तें सगळें विचारता किंवा तूं हें खाता तें खाता हें सगळें आमी विचारता उलयता ताचेर चर्चा करता ताचेर डिस्कशन करता ताचेर गायडन्स दिता बट दीस ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टंट रोल आनी म्हाका दिसता हो महत्वाचो विशय तुमी टच करचोच. So emotional health is सामकें important. I am totally of the belief की mind आणि body हे एक. बरोबर. आणि if you look at very well acclaimed research that is done from Harvard, की सगळ्यांत important आमी म्हणटा सगळे जाण आमी we are after happiness. Happiness हाका सगळ्यांत important factor is deep meaningful relationships. So मोठे पयशे असले मोठे बाकीचे इवन फिटनेस असली ताज्याहून चड इम्पॉर्टंट इज डीप मिनिंगफूल रिलेशनशिप्स. ह्युमन बिईंग्स आर सोशल एनिमल्स म्हणजे आणि जेन्ना ती डीप मिनिंगफूल रिलेशनशीप पर्टिक्युलरली इन दीस कॉन्टेक्स्ट तुज्या स्पाउजा बरोबर तुज्या पार्टनरा बरोबर आसता ती इम्पॉर्टंट आसता फॉर ऑब्वियस रिजन्स की वाय यू how you will bring a child into this world. Correct. And of course it is important for meaning in life. So ताजेर open discussion दवरचें ताजेर फुडें एक हळू पावल घेवचें की that is also an important part of life. हें जर आमी केलें आनी जशें म्हळें हांवें पयलीं की मायंडफुलनेस म्हणजे एवरीथींग दॅट वी डू वी आर मायंडफूल वी यूज better language, better communication. हातून तुका एक जगच चेंज जाता आनी तातून तुका लायफ एक बऱ्या भशेन घालोवपाक मेळटा आनी तुजो गोल अचीव करपाचो चान्सीस इम्प्रूव जाता.